पुत्र तुझे ऐकूंक आशेता सोम्या तुका घेवंक हांव लालयता वेदीसरशी येवन तुझ्या जेवणान भाग घेता सोम्या तुझे थंय हांव एकवटता नमन सोम्या नमन तुका जेवणान तुझ्या दृढ कर म्हाका नमन सोम्या नमन तुका जेवणान तुझ्या दृढ कर म्हाका बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. जेजू ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आज आयची लितुर्ची आयची वाचपां आमकां आमी करचो तो हर एक काम आलसायन न्हय बगार जबाबदारेन करूंक आमकां उलो दिता. आमी सगळां कामाक वेता आनी आमचो दिसपट तो ग्रास आमी जोडटा. व्हडा कश्टान जबाबदारेन काम करन कुठं आमी चलयता पूण थोडे फावटी हेणे तेणें आलसायेक लागून काम करनासतना आमी थोडे फावटी बसता. आयच्या वाचपांनी पयल्या वाचपांत आमचो देव कसलो देव जावन आसा. एक वावराडी देव काम करचो देव. देवान 6 दिसांनी हे संवसार रचलो आनी उपरांत हो हातांचो वावर ताचो आपल्याच्या मनशाच्या हातांनी ताणें दिलो आनी हें वावर आमी कशें करीचें म्हणली मोरी आमकां दाखोवन दिता. तिचें जिवीत आमकां एक वर्तें आदर्श जावन आसा. तर आमच्या चलत्या जिवितान आमी कसो तो हर एक वावर तो ल्हानगी वा व्हड जबाबदारेन मोरये पोरी खालतेपणान करूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी सर्वांय मागोवन घेवया. थोडो वेळ मौनपणी रावून आमचे सर उणेपण आमी वळखून घेवया. सकड सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सांडून आमी सैती पातकां केल्यांत होमचो अपराध होमचो अपराध होमचो बडो अपराध ह्या पासून बगेवन सदांच सांगवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर सोम्या काकलूत कर Krista काकलूत कर Krista काकलूत कर सोम्या काकलूत कर सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. सर आमचे करचो ते सवा त्यास बापा समोर आमी उबारुया. कणवळ्या बापा बगेवंत हांव कुवार मोरयेक जिजूचे मायेक आमी भक्तीन वंदिता. तिचे दयाळाय विनवणेन सगळ्या संकटांतली आमकां निवार आनी तुजे शांतींत आमी सदां जियेशें कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन.
उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. देवान म्हळें, आमच्या स्वरुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक आमी करुया. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जनावरांचेर, सर रानवट मनजातींचेर आनी धरणीर सरतल्या सर जीवदाळींचे मनीस अधिकार चलोवंक. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचलीं. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमचे अधीन हाडा. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वेचेर जियेतल्या सर मनजातींचेर अधिकार चलया. आनी देवान म्हळें, आपले सगळे पृथ्वे वयली सर बीं दितलीं झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे सर रूख तुमच्या खाना खातीर हांव तुमकां दितां. आनी रानवट मनजातींक, अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी धरणीर सरतल्या जीवदाळींक, जिवाचो स्वास आसलेल्या सर प्राणयांक सर जिनसाचे तण आनी जडां खाना खातीर दितां. आनी तशेंच जालें. देवान आपलें केल्लें तें सगळें देखलें. तें ताका भोव बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो 6वो दीस. अशें आकाश आनी पृथ्वी आनी सगळी तांची नेटोवणी संपूर्ण जाली. आनी 7व्या दिसा देवान आपणे हातीन घेतिल्लें काम सोंपयलें. आपलें सगळें काम सोंपयतच 7व्या दिसा ताणें विशेव घेतलो. आनी देवान 7व्या दिसाचे आशिर्वाद घालून तो पवित्र केलो. कित्याक सगळें रचून जातच त्या दिसा ताणें विशेव घेतिल्लो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. आमच्या हातांचो वावर सफळ कर. आमच्या हातांचो वावर सफळ कर. पर्वत दोंगर उत्पन्न जावचे आदीं, पृथ्वी संसार तुवें रचचे आदीं, ससनातावन ससना पर्यंत तुंच आमचो देव. आमच्या हातांचो वावर सफळ कर. मनशानो धुळीक पाटी वसा अशें फर्मावन दिवन मनशांक तूं परत मातयेक पाटयेन धरताय. 1000 वर्सां तुज्या दोळ्या मुखार येवन गेल्ल्या कालच्या दिसा वा रातीच्या एका परा सारकी. आमच्या हातांचो वावर सफळ कर. आमचे दीस मोठवे म्हूण आमकां विसरूंक दिनाका. तेदवा आमच्या काळजांक मेळटली जानवाय. पाटी परतून पळय सर्वेस्परा. केदोळ पर्यान रागान रावताय. तुज्या साकराचे तुका सुरसुरे दिसूं. आमच्या हातांचो वावर सफळ कर. दीस उजवाडतना तुज्या मोगान आमकां धदोशी कर. अशें आमच्या जिणेच्या हर एका दिसा आनंद उल्हास आमी भोगच्याक. दाखय तुज्या सेवकांक तुजी महात कार्यां. पळोवन दी तांची भुरगीं तुजी खरी महिमा. आमच्या हातांचो वावर सफळ कर. Alleluia, 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 Alleluia. दिसान दीस आमचो हरभर घेतिल्ल्या देवाक जावं महिमा. आमकां सांबाळून उरतलो देव तोच. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सांजुओ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. हेने जेजूची आवय
ताचे आवयची भयण क्लिओपसाची पतीन मरी आनी मगदलाची मरी ताच्या कुर्सा बगलेन उबी आसली. आपल्या आवयक आनी तिचे बगलेन आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपले आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये पळय हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. ते घडये तावन त्या शिसान तिका आपणाची कर्ण घेतली. देवाचे उतर है. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, कार्मेल मायेच्या फेस्ताक तयाराय जावन 9 दिसांची नोवेना आमी करता आसतना आज आमी नियाळसो विशय जावन आसा, काम करया आळसाय सांडया. काम करया आनी आळसाय सांडया. आमी सगळ्यांनी दिसपडतो वावर आमी करूंक वेता. आमचो दिसपडतो वावर आमी करता. तो वावर ल्हान वा व्हड, आमी करचें तें हर एक काम आमच्या कामाक आमी दिसपडतो ग्रास जोडोंक आमी वेता. जायते फावटी आमी रेजेर सैऱ्यांकर गेल्ल्या वेळार सैऱ्यांनी विचारचें पयलें जावन आसा, कितें करनासाय? पूत कितें करनासा? धू कितें करनासा? पुताक काम मेळ्ळें गी? सांबाळ कितलो? असलीं सवालां आमकां आयकूंक मेळटात. म्हळ्यार एक व्यक्ती, एक मनीस बऱ्या कामार आसल्यार मात्र ताका समाजेंत एक बरो गौरव, बरो मान ताका मेळटा. आनी जर एक व्यक्ती काम नासतना घरा 24 वरां लोळटा जाल्यार समाजेंत ताका मान आसना, मर्यादी कोणी दिनात. मोगाच्यानो, देवान आम्हा सर्वांक काम करूंक सकत दिल्या. देवान आमचे थंय ताणें बोळ घाला. आपलो उस्वास देवान आमचे थंय घाला. कशें देवान काम केलें गी तशें मनीसी दिसपडतो वावर करता. आनी तेंच आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां पळोवंक मेळटा. उत्पत्ती ग्रंथांत देवान 6 दिसांनी संवसार रचलो आनी ह्या देवाक, ज्या देवाक आमी सत म्हणटा, ज्या देवाक आमी फात येता, तो जावन आसा एक वावराडी देव, एक काम करचो देव. देवान हो सोबीत सुंदर रचलो आपल्या उतरांनी, आपल्या हातांनी. आनी ह्या हातांचो वावर देवान मनशाच्या हातांत दिला. आनी जाणें मनशाक आपल्या सारक्याचो आनी सुरपायचो करून रचला की त्या मनशांनी वावर करीचे म्हणून देव मनशाक आदेश दिता. आनी तेंच आयच्या किर्तनांत आमी देवाक होगळसिलें, तुवें आमच्या हातांनी दिल्लो तो वावर सुफळ कर देवा. आयच्या वांजेलांत देवाच्या सोडवणेच्या कामांत मोरयेचो वावर कितें म्हणलें आमकां समजोवंक मेळटा. देवान मनशाच्या बाचावे खातीर, संवसाराच्या त्या सोडवणे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी धाडलो. पूण हो देवाचो पूत संवसारी येवच्याक मोरयेचो तो वावर, मोरयेचो तो पात्र वर्तो जावन आसा. जेजूच्या जल्मातावन अखेर पर्यंत, खुर्साच्या मरणा पर्यंत मोरी आपल्या कुटुंबांत देवाच्या त्या सोडवण्याच्या कामांत कळमीच नासतना ती वावरता. आनी ह्या मोरयेच्या वावरा विशीं थोडो नियाळ आमी करता आसतना आमच्या जिविताक कितें लिसांव आमी समजून घेवयेत. पयलें जावन आमी करच्या त्या वावरा मरिफात देवाक आमी महिमा दिवंक जाय. पवित्र पुस्तकांत आमकां पळोवंक मेळटा, मोरी एक विश्वासी आनी खालतेपणाची स्त्री. विश्वासीपणान आनी खालतेपणान ती देवाच्या कामांत भागीदार जाता मात्र न्हय, तें देवान दिल्लें तें सोडवण्याच्या कामा मरिफात
देवाक ती महिमा दिता. खालतेपणान आपले कुटाम ती चलयता, जेजूक ती पोस करता, सुतारी जावन आसच्या आपल्या पतीक जुजेक ती कुमोक करता आनी अशें आपणाचें तें कुटाम खालतेपणान विश्वासीपणान ती चलयता. आनी आज म्हाका आनी तुमकां ती मोरी माई खालतेपणान विश्वासीपणान आमचो दिसपट तो वावर करूंक आपोवणें दिता. दुसरें जावन आमी करचें तें हर एका वावराक आमी गौरव दिवंक जाय. संवसारांत आमी जैतो वावर आमी करता आनी तो वावर जावन दी व्हड वा ल्हान, चड सांबाळ असो वा उण्या सांबाळ असो, आमी आमच्या वावरा वरवीं मनशाक गौरव दिवंक जाय. त्या कामाचो गौरव आमी सांबाळूंक जाय. पळया मोगाचें न्हू ती मोरी माई आपल्या कुटुंबादारांच्या त्या वावर कितें म्हणलें ती समजता. जुजे एक सादो सुतारी जाल्यार त्या सुतारेच्या कामांत ती कुमोक करता आनी सांगतपण दिता. जेजू 30 वर्सां उपरांत आपल्या बापाचें मिसांव वावर तो सुरू करता आसतना मोरी त्या मिसांव वावराक आडयना. बगार त्या मिसांव वावरांत आखेर पर्यंत ती सांगात दिता. आनी ज्या कुटुंबाचें तें मिसांव वावर मोरयेक दिल्लें, जावं तें संवसारी काम वा देवाचें काम, हर एका कामाक ती गौरव दिता आनी मनान लेखता. आनी तिसरें जावन आमी आमच्या कामांतय आमच्या वावरांतय आळसाय दाखोवची न्हय. बगार तें काम आमी जबाबदारेन करूंक जाय. मोरयेन आपणाचें तें कुटाम जबाबदारेन चलयलें. लुकाची शुभवार्ता अध्याय 1 वळ 20 आनी 6 उपरांत आमी वाचूंक गेल्यार मोरी जेन्ना गब्रिएल बोडवो मोरयेक बरी खबर हाडटा की मोरी म्हाका चूर वेळ दी, फाल्यां हांव तुका सांगता म्हणून ती सांगिना, आळसाय करिना. बगार त्याच घडयेन फाटी मुखार पळयनासतना देवाच्या त्या कुशेक खाल जाता. आनी गर्भेस्त जाल्ली मोरी आपूण गर्भेस्त आपल्या मावशेक एलिझाबेथेक कोणें भेट करचें, तितलें पयस कोणें वेचें म्हणून ती चिंतिना. बगार कितले कश्ट जाल्यार, कितली महिलां पयस सोलोंक आसल्यार मोरी आपल्या मावशेचे एलिझाबेथेची भेट ती करता आनी तिच्या कश्टांत ती भागीदार जाता. आनी तिसरें जावन आमकां पळोवंक मेळटा जेन्ना जेजू टेंपलांत सुकोवन पडटा आसतना मोरी व्हड कंतीन भरता. आपणाचो पूत सुकोवन पडला, कशें जाल्यार दीस बुडटाना तो घरा येतालो म्हणून तें बेजबाबदाऱ्याचें चिंताप, आळसायाचें चिंताप ती चिंतिना. बगार जेजूच्या सोदनेर ती वेता. आनी अशें मोरी आपल्या चलत्या जिवितांत एक बरें आदर्श कुटाम बांदून हाडूंक विश्वासीपणान जबाबदारेन ती वावुरता. मुखाचें न्हू जायते फावटी आमी चिंतचे आसा काम जावन आसा देवान दिल्लें शिक्षा म्हणून. काम जावन आसा देवान दिल्ली शिक्षा न्हय, बगार आमचो दिसपट तो ग्रास जोडोंक देवान आमकां सर्वांक दिल्लें एक मोगाचें हातेर. आनी हे मोगाचें हातेर आमी स्विकार करन आमकां दिल्लें तें हर एक काम आळसाय नासतना जबाबदारेन करूंक, आमचो दिसपट तो वावर ग्रास जोडोंक एक वर्तें आपोवणें आज तीस मोरी माई आमकां दिता. तर तें आपोवणें स्विकार करूंक, त्या आपोवणे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें देवाच्या राजाचे खरे वावराडी जावंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. आमेन. Bapa haduhun ailea tuja payang tuli nitur saucha kashe amchi karsa meli ge makta tuje lagi Patkinir bagi upkar sebar keliai tuwe diwun amka shivit nowe
पेटयतां आज जीवन आमचे उंड्या वायना सोवे. म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमीक आमचे नगे पवित्र सुदैच्या देवाक सर्वेस्पर देव मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताचे आवयसो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमी तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक थंय उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजेपवंत म्हूण वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंत हांव कार्मर्येचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचें दिन वासण्याचें गीत गावन तुजी कणवळाय आमी वाखणता. शेकान शेक पृथ्वीचेर कितली वर्ती तुजी विजमितां, सर्व काळी मनशां थंय कितली अपरिमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक साकरणीचेर काकुळटीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखणता सरगार. तांचे वाखणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उमसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी ततकाचे उमसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परें जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणे खरेराचें रगत. पातकांचें बोक्साणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडतासो गुट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरंता. तुझे पुनर्जीवन पोन आमी परगटा. तुझ्या येण्यान सोम्या जेजू आमी अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पोवी सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय.
पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पचळी मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. हांवकार मरे देवाचे माय संगती सांजुती सपती भाग्यवन दमदुता आनी सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गांव आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थन धीर घेवन आमी मनोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक आमी बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदाक कळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. माय मोगो सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. पाप करतले आमची काकुळती कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळती कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सुभागी. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Isle concedilolo motus puro. Bui akan
soro somya bui akasoro mokalsan petu aso sasen pasut uro moktu sopuro somya moktu sopuro isle gunchirtirolo moktu sokoro bui akasoro somya bui akasoro mokalsan peto aso sasen pasul uro प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवंदरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरलें. हांव ख्वारमरेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान ताच्या त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयल्ल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं ही आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडुकार. कार्मेल सायबिणीचें नोवेन. ए भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाक चारण दासी म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान तुजे एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजूच्या पुतान कुसार उमगाळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मठवशांनी तुका तांची आवय आनी शारोती म्हणून घेतली. गरजे आकाता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादीक दाखवाली. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुजे बरी भोळे माये, कदनातले अंगवारी कार्मेलीच्या आदारा पाव आमकां दर्या सुकरा म्हूण परत पारतले आनी तूं तांकां आवडली. आतां तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हळ्यार रडपातेन आनी तीर बरवशान तुजे सशी आमी येता आनी आमच्या तुजे मरीफात जेजू मुखार दवरता. एक घडी भोर मावून रावून आमचे सोर गोरसो कार्मेल मायाच्या पांयातळी आमी दवरया. संगता मुनिया. उगडास कर ए बोदाळ्या पारवरी, तुझ्या आश्रयाक बोलो, तुजो आदार मागलो, तुजे मध्यस्थी सोदलो, कोण कोणी कुमोक मेळनासला गेलो, केदीन कोणेंच आयकना. हे पतेने दैकांगे दवून येता. ह्या अंकवारीच्या अंकवारी म्हजे माये, तुजे कडेन येता. पाती आनी कंदीश तुज्या रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजी मागणी आयक आनी हांव मागता तें म्हाका दी. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले समुद्रीय संगता श्रेम तर तूं सुदेव आनी सदैव फॉल जेजूचें जेजू भगवंत मरी देवाची माये, आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाचे सुंदर राणी आमा पासत विनंती कर. नमान बरे कृपेन बरले समुद्रीय संगता श्रेम तर तूं सुदेव आनी सदैव फॉल जेजूचें जेजू भगवंत मरी देवाची माये, आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाचे सुंदर राणी आमा पासत विनंती कर. नमान बरे कृपेन बरले समुद्रीय संगता श्रेम तर तूं सुदेव आनी सदैव फॉल जेजूचें जेजू भगवंत मरी देवाची माये, आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आमा पासत विनंती कर. प्रार्थुया. हे भगवंती मोरये, कार्मेल राणी, आमची आवय तूं जावन आसता. तुवें आमचे खातीर मागोवन दवरल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. व्हड पातयेनी तुजे बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टां अनवरांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून आमी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासता. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचें सेवेचें आनी मागणेचें जिवीत जिवंक प्रयत्न करतले.
अशें आमी सदांच तुज्या पुत्राक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक कर म्हूण मागता तुज्या आनी तुज्या हाती आसल्या तिसुबळकाच्या कृपे वरवीं आमेन. Carmel dongra voile saibini Naman tu kasharotini Săc संसाराची तुराणी पावन करी पळयणारीची रक्षण जाली संवसारा दिसांनी बेंतीन दिवून मोगा निशानी जो कोण मागता कश्टान वारांनी मागून धाडटाय देवीक देणी कार्मेल दोंगरा वयले सायबिनी नमान तुका शारोतीनी सग संसाराची दुराणी पावन करी पळयणारीची मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरी आशिर्वाद दिव आमकां भगवान कृष्णाचे कृपेन वर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.